करपाक तयार ना जालें. मेन क्वेश्चन अवरा टायमार सुद्दां सफिशियंट टायम दिल्लो उलोवपाक सुद्दां जे जे तुमी क्वेश्चन रेज केले तेजे रिप्लाय सीएमान दिल्ली सगळी. तेजे उपरांत सुद्दां जो बजेट म्हणजे पास जावंक जाय डिमांड पास जावंक जाय आशिल्ली. लास्ट कोविडाचेर सुद्दां स्टेटमेंट सीएम हेल्थ मिनिस्टरांनी सविस्तर म्हायती दिली ते आयकपाक म्हाका तेमी रावो जाय आशिल्लें. एक दिसा भितर सुद्दां मॅक्सिमम जे आयज गोंयची जनतेक कळपाक जाय आशिल्लें खास करून आमच्या कोविडाचेर आयज सद्या गोंयची परिस्थिती कशी आसा हेची म्हायती कळपाक जाय. आनी सविस्तर आयज आमच्या हें सगळें आयकपा खातीर विरोधी पक्षाचे आमदार रावो जाय आनी खंय विरोधा खातीर विरोध करून फायदो ना न्ही. सर गव्हर्नराकडे गेला तर मेळपाक कशें पळयता तुमी गव्हर्नराकडे गव्हर्नर मेळपाक हातूंत भितर कांय कित्याक वयतले ते गव्हर्मेंट खंय रेडी ना किंवा सीएम खंय रेडी ना उलोवपाक किंवा कसले डिस्कशन करपाक रेडी ना. टायम टू टायम सीएमान तांकां विरोधी पक्षाच्या आमदारांची खंय विड्रॉ केल्ले आसतना तांकां आपोवन म्हणजे उगडे डिस्कस केल्ले आसा. आयज सुद्दां लास्ट उलयता आसतना सुद्दां तेणी मुद्दम खास करून एप्रिशिएट सगळ्या आमदारांक केल्लें आसा की ह्या कोवीड महामारी लॉकडावन पिरियडा भितर सुद्दां सगळ्या 40 आमदारांनी बरें काम केल्लें आसा. हांगा अशें म्हणटा आसतना की बाबा रुलींग एमएलए ऑपोजिशन एमएलए अशें म्हणलें ना तांकां डिफरन्शिएट केल्लें ना. दोन कोटे खंय तरी प्रेसिडेंट रूल लागपाक जाय म्हणून कितें तरी उलयतालो. ते कितें उलयता ताका विरोधी पक्षाचे उलोवपाचें आसता पूण हांव कितें म्हणटा हे पॅन्डेमीक सिच्युएशनाक हे कोविडा भितर सुद्दां हांगा तर निदान राजकारण करपाक नाका आशिल्लें. हें जाल्यार सगळ्यांची एकठांय रावन राजकारण पसून गव्हर्मेंट अशें एकठांय रावन काम करपाक आशिल्लें. सो वॉकआउट करप बरोबर न्हू म्हणटा तुमी. तुमी आयज सविस्तर जे उलोवपाक जेन्ना सीएम जेन्ना रेडी आसा उलोवपाक कोविडाचेर जेन्ना उलोवपा खातीर स्टेटमेंट करपाक कसली म्हायती दिवपाक जेन्ना सीएम करपाक सांगता जाल्यार तुमी वॉकआउट करपाची गरज नाशिल्ली. डबल ट्रॅकिंग आनी एज्युकेशना बद्दल बी तेंच्यांनी अपोज करताले खंय तरी. जे की तुमी एक वरा भितर क्वेश्चन वरा भितर जो क्वेश्चन रेज केल्ले तेजी रिप्लाय सीएमान दिल्ली आसा. आनी तेजे उपरांत सुद्दां सविस्तर जेन्ना कोविडाचेर सुद्दां तेमी म्हणलें की आपूण स्टेटमेंट करतलो सगळी सविस्तर म्हायती दितलो. दोगांनी म्हायती दिल्या हेल्थ मिनिस्टरान दिल्या सीएमानी सविस्तर म्हायती दिल्ली आसा. हें आयकपा तरी निदान विरोधी पक्ष आमदार रावो जाय आशिल्ले. सर डेथ रेट हॅज बीन इनक्रीज कितें सर डेथ रेट हॅज बीन इनक्रीज पेशंटाक खूब पेशंट मारता कोवीड खातीर. नाही ती आता आमी हेजे सांगपाची गरज ना. आम्हाला सविस्तर म्हायती आता आपल्या स्पीची भितर दिल्ली आसा. सद्या ॲड करता आसा 14 वर्साची चली सुद्दां मेल्या तितून. बरोबर सगळें तर सांगलें आसा म्हणजे पयलीं पयलींच पॅरंट्सांनी की खंय अशी असली परत केस घडची न्हू म्हणून ह्या आमकांय दिसता आनी प्रत्येक गोंयची जनतेने हेजेर अलर्ट रावचें. कसलेय जर जोर आयलो कितें आयलो जाल्यार ते खंय तरी निग्लेक्ट करून घर रावची न्ही. ती असली पाळी परत येवपाक जायना. ती अशी ही दुर्घटना जे हें आसा आनी वायट गजाल परत खंय तरी गव्हर्मेंटाची नियंत्रणां कमी पडल्या खंय तरी. ती कशें पद्दतीन जाला हें सीएमान सांगलें आसा हाजे पळय सांगपाची गरज ना. फक्त हांगा कसलेय गजाली कसले हांगा फक्त सीएमाक किंवा गव्हर्मेंटाचेच बोट दाखोवन जावची ना. प्रत्येकाची जबाबदारी आसतली. प्रत्येकी आमची तुमची सगळ्यांची गोंयची जनतेची जबाबदारी आसतली प्रत्येक प्रिकॉशन घेवपाची. आमी जर आयज जर परत बरो ना आनी जोर येयलो आनी तो जर आंगारच घेवन रावले घरांनी आनी घरांतल्या भायरच सरली ना कोण हेल्थ डिपार्टमेंटाक कळची ना न्ही जोर आयलो म्हणून तें खंय तरी आपूण जावन फुडें जावन सांगचें पडटलें.